इन्स्टिट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा संस्थेन आपल्याकडे आशिल्ल्या आदल्या साहित्यिक पुस्तकांचे ई ग्रंथ रूपात रूपांतर करून आयतारा मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांच्या हस्तुकी लोकार्पण केले। IMB संस्थेन स्वतः कष्ट घेऊन ह्या पुस्तकाचे ई ग्रंथ CD स्वरूपात रूपांतर केला। ह्या वेळार पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, IMB चे अध्यक्ष संजय हरमलकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सगळे महत्वाचे लेख जे तांच्याकडे असले, जे साहित्य तांच्याकडे असले आणि जे कागदाच्या रूपान असले, आणि कागद हो स्पॉइल जाऊ शकता, खराब जाऊ शकता, कागद खराब जाता पण विचार खराब जाऊ जायना, आणि म्हणून ह्या योजनेतून ताणे ई ग्रंथ केलो, CD केल्या, जी फुडल्या काळात साहित्यिकांक, नागरिकांक, युवक युवतींक, रिसर्चर्स आसात तांकां उपयुक्त ठरतली। भविष्य काळ जर उज्वल जावंक जाय जाल्यार भूतकाळाची माहिती आसप खूप आवश्यक असता। भूतकाळात कितें कितें घटना घडलेल्यो, घटनाक्रम कसो आसलो, खंयच्या वेळार सामाजिक कशी स्थिती असली, आणि वेगळ्या वेगळ्या विचारवंतांनी कशे विचार फुडें हाडले, ह्या सगळ्या गोष्टीची माहिती उज्ज्वल भविष्य काळा खातीर आवश्यक असता। रिसर्चर्सांक आवश्यक असताच, पण सगळ्याच पिळगेक ती आवश्यक लागता। आणि खूप फावटी इच्छा असून सुद्धा खंयच्या लायब्ररीत वतलो, खंयचे ग्रंथ सोदतलो, ती अनुक्रमणिका, इंडेक्स पळय, ते शोधून काढ, मागीर जुने असल्यामुळे ते लायब्ररियन खूप सांभाळटा, परत परत पाती येयना, हे असे सगळे प्रश्न आणि समस्या असतात। आणि त्यामुळे सहज उपलब्ध जावचे, वेबसायटीर उपलब्ध जावचे, ताच्या खातीर परत परत लायब्ररीत येवची सुद्धा फेरयो मारपाची गरज ना। मिनेजिस ब्रागांजांक एक बरें पावल उचललां। कित्याक खुबशीं सरकाराची पयलींची इन्स्टिट्यूशनां आसा, गोंय राज्याची इन्स्टिट्यूशनां ती, आनी तांचे कडेन आमचे खुबशे दायज आसा। आतां जर आमी इंडेक्स पळयता जाल्यार तातूंत 1966 ती इकॉनॉमिक परिस्थिती हाजेर एक पुस्तक आसा, ताजें केलां। म्हणजे कोणायकी जर रिसर्च करपाक जाय, फाटीं वचपाक जाय, और गोंय आतां खंय पावलां तें पळोवपाक जाय आनी कशें आसचें हेंय जर भाकीत करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता हाजो खूब यूज जातलो। आनी अशीं बुकां ही जर आमी कंटिन्युअसली हाताळ्ळी जाल्यार ती डॅमेज जावपाची शक्यता आसता। आनी पुस्तक आनी पेपर तो कितलोय जाल्यार नॅचरल पदार्था पासून तयार केल्लो, आनी ताका खंय तरी लायफ आसता, खंय तरी थंय पेड्ड्यार जाता। म्हणून म्हाका दिसता फॉर पॉस्टेरिटी आमचें दायज बरें उरचें, फुडले कित्येक जनरेशना कडेन पावचें, आनी तांचे मार्फत हाजी रिसर्च जावची, रिसर्चांतल्यान निश्कर्श येवचे, अशें हे कारणाक लागून इन्स्टिट्यूट मिनेजिस ब्रागांजान उचलिल्लें पावल आसा। हांव तांकां तांचे सगळ्यांचे, तांचे सबंद टिमीचे, तांणी स्वता जावन हे घेतलां, आनी तांचे सगळे स्टाफाचें अभिनंदन करता। कित्याक भायर खंयच दिनासतना तांणी आपले एफर्ट्स घालून हे सगळें ई ग्रंथालय तयार केलां आमचे सगळे जनतेक लागून। आमच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजिस ब्रागांजाकडे सर्वात जुनं साहित्य आहे असं मला वाटतं। तर ते साहित्य कुठेतरी एकत्रित करावं आणि ते हार्ड डिस्कच्या रूपाने आम्ही ते इथे संग्रहित करून ठेवावं, असा आमचा निर्णय झाला। आणि तसं आमच्या प्रयत्नाने गेले 4-5 महिने जवळजवळ आम्ही हा कार्यक्रम करतो आहोत, आणि तो यशस्वी झाला आहे। आणि त्याचं आज लोकार्पण करण्यासाठी म्हणून आज आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री आम्हाला लाभलेले आहेत, आणि त्यांनी आम्हाला होकार दिला। मी त्यांचं खरं थँक्यू पण म्हणतो त्यांना, आणि तुमचं स्वागत पण करतो। या कार्यक्रमाला तुम्ही आम्हाला होकार दिला, तसा छोटासा कार्यक्रम आहे।